सगळ्या याद आसतल्या 7 नोव्हेंबर 2013 ह्या दिसाक मोदी नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर आणि भाशण केल्लें हांगा छत्तीसगड आनीक त्या भाशणान ताणें लोकांक एक स्वप्न दाखयलें की ब्लॅक मनी हाडून स्विस बँकान आनी खंय भायर आसा ते हाडून एक इंडियन सिटीजनाक 15 लाख सुद्दां मेळपाची शक्यता आसा अशें म्हणून स्वप्न दाखयलें आनी लोक भरपूर खुशाल जाले आनी BJP सरकार हाडलें आनी तेच भाशेन त्याच हेजेर त्याच स्लोगनाचेर ह्या 15 लाखाचेर आमचो मडगांवचो बी आमदार 9 वर्सां बोब मारीत आशिल्लो तो BJPन 15 लाख दिवचे BJPन 15 लाख दिवचे म्हण आज तो BJPन आसा सो आज हे 15 लाख आमचे मडगांवकारां एटलिस्ट मेळपा सारके त्याक आनी तितलें इजी जाता सो आजच्या दिसा आमी एक याद करून दिवपाक सोदता की ताणें ताजे तो न्यू पार्टी जी आसा BJP पार्टी थंय तो जॉयन जाल्लो आहा तें आपल्या BJP सरकारा कडेन ह्या मडगांवकारांक आमकां सगळ्यांक हे 15 लाख जाता तितले बेगीन हाडून दिवचे म्हण आमी एक ही मागणी करपाक सोदता आजच्या दिसा मडगांव रावन. See, the main this thing of holding this sort of reminder is also to remind how he has been fooling people of Margao. Every time he used to talk about this 15 lakhs of Narendra Modi ji who had made this statement, and now he is on that side. So at least now he should work out, in case that was his real dream, that people should get 15 lakhs. I think he should demand from his new government that the government should pay 15 lakhs to every Margao at least. And through this, we also want to highlight how he has been fooling the people all over the years. And as a reminder,